फाल्यां एग्जाम मू. अयो खंय दखून वाजूचें स्टार्ट करचें. कशी वाजूचें एक दिवसान. फस्ट पेज दखून वाजूच की नाका नाका. लास्ट पेज दखून वाजूच की नाका बा. कष्ट आसता. मध्य पेज दखून वाजूच की. हां गुंडा गुंडा फाल्यां एग्जाम मरे वाजितस की निदला तूं. वाजितस रे गुंडा. हें कसन रे शू घाल निदला. हांव कितलें पंत सांगला तुका शू घाल बेड्डार चोवणे म्हणून. पुत्तान शू घाल भोंवचें अन्नान टै घाल भोंवचें हेंची जालें. हे गुंडा हे कसन अवतार रे तुगेल हे मात्ते केस की ताना राशी माराया. कितले दिवस चल रे कटिंग करनासी. वस आत्ता वचून कटिंग कोंग घेवन यो. थंय एग्जाम नवे तुका. थंय मास्टर तुका भितर सडयस ना. हॉल टिकेट आशिल्लो फोटो आनी हें तुगेलें तोंड विंगड दिसता म्हूण भायर घालता तुका. कसा ना तू. हांव वाजिलेलें पुरो रिकॉल करतास. चिके राब. वाजूचे पळय न्ही हांवें आनी रिकॉल करता के. कसन रिकॉल करता की राब तुगेलें अन्नाले वचून सांगता. ಅವನ ಗುಂಡ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ? इथे तुम्ही कसंते फोनांतू ನಾನು ಗುಂಡನಿಗೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಮುಂಚೆ. तुम्ही पळयलावे गुंडाक. तागेल मात्ते पळयाती एक पंत. मात्ते केसू की ते तणा राशी की कसं नाही कळना. फाल्यां एग्जाम के ताका आत्ता ऊरने कटिंग करून हाडा ती. आता खंयची कटिंग शॉप गो. कोणी ओपन केलेलं ना सलून. अयो राबा करता. गुंडा गुंडा चिके यो रे हंगा. कसा ना तुगेले. म्हाका फाल्यां एग्जामच म्हूण गोतनावा तुका. हांव रिकॉल करचे कडेन सोडता ना म्हाका. हंग यो रे चिके चेऱ्यार बैस. तें कटिंग शॉप बंद जाला के. हांव ची तुगेल केस कट्टुकोन सोडता. हां कसा ना तूं करता मम्मीगेल केस. म्हाका कसले की भंय दिसतास. ना रे लायक कोण काडटा हांव. तुगेल अन्नाल केस पळयले कळना वा ते हांवची कट केलेले. हां फस्ट ते सुत्त आशिल्लें तण पुरो एक लेवल कोन सोडता. अम्मा चिके चंद कोण काडम्मा. म्हाका फाल्यां कॉलेजाक एग्जाम हांव बरोवचेक वता ना. चल्ली पुरो पळयता ती. ओ हे चिके चढून जाला मो. हे सायड फस्ट काडता. अयो हें कसं करतास गो तूं. कसं कितें लायक जाय न्ही मा. लायक वा. ट्रेन वत्ता पळय ट्रेन. ताजे सुरंग मार्ग सेंदला. कसांची एक काडतस ना हांव. तुम्ही लास्ट घेवन पळया कसन म्हण. तुमकां मात्ते केस ना नवा ताका तुमकां जाळ. कसं ना मिगेल केस वा. मिगेल केस कशी गेल्ले म्हणून आमगेल हें यूट्यूब फॅमिली सगळ्यांक गोतस. कोणाक कोणाक गोत ना की हांव हांगा डिस्क्रिप्शनांत एक लिंक दिता तें पळयाची. ओ हें कसं ना आमगेल गुंडा सूर्यकांती फूल म्हणके दिसतास. अयो तुमगेले उलयता हांगा पुरो चड होऊन जाता आसा. आतां तेकड दिकान काडता. हें कसं केल्ला गो तूं. हेअर बँडा म्हणके दिसतास. एक केस कट करूचे आपण म्हळ्यार जायना. हांगा राबून उलयतात तांणी. येया तुमी कट करा ती. हांगा राबल्यार कळटा तुमकां कितले कश्ट आसा म्हूण. तुका त्या मंकडाची काणी गोतस ना. ताकडे घेवन घेवन एकडे तेकडे बॅलन्स करच्याक पळयलें. तशी जालें हें विलावरी. तेकडे ಸ್ವಲ್ಪ चडस हेकडे ಸ್ವಲ್ಪ चडस म्हूण सांगून तेकडची काणू हेकडची काणू. आतां म्हाका केस काडूकच कसं नाही दवरला. कसां काडचें हांव. चड उलय नाका ती काडा ती. ते दवरला ना ಸ್ವಲ್ಪ केस हेअर बँड म्हणके तेंची काडा ती. तें एक कान्ना गांगेन पद्य आयकता पळय. कसं म्हणटा रे गुंडा ताका. हेडफोन अम्मा. हां वय तशी हेडफोना म्हणके तुगेले मात्ते केला रे अन्नान. ओ हेकडे ಸ್ವಲ್ಪ चड जालें मू कट केलेलें. अम्मा हें अन्नान कसन केला. म्हाका केस मेळटा आपळ रे. काय ना रे तू इतले दिवस गुंड आशिल्लो ना आतां बोळ गुंड जाला. आतां कोण जाल्यार रे तुमी गेले पूत म्हणटा ती. आतां आमी गेलो तोंड एग्जामाचे हॉल टिकेटान तो मॅच जायना. ताकाची हांव एग्जामाक वचना. अय्यो देवा. तुमकां कोणाके जावं हें लॉकडावन टायमार तुमगेल्या अम्मान घर कडेन अशींची कटिंग केला केलेलें आसल्यार कमेंट सेक्शनांत घालाची. तुमकां हांव केलेले हेअर कटिंग इश्ट जालें जाल्यार एक लायक कोतया ती.
आणखी कोणीतरी कोंकणी TV यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे झालं असलं रे सबस्क्राईब करायची.